नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरबामणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष आनी उपाध्यक्षाची जाली निवड. उत्तरेत अध्यक्षपदाचेर रेश्मा बांदोडकर जाल्यार उपाध्यक्षपदा खातीर नामदेव च्यारी हांची बिनविरोध निवड. चोल्ला घाट व्हडलेतम वाठारांत मालाची येरादारी करपी टेम्पोक लागलो उजो लागिल्ल्यान जाले सुमार 5 लाखांचे लुकसाण. वाळपय उजो पालोवपी दळान उजो हाडलो नियंत्रणात. हडफड्या बर्ज बाय रोमियो लेन प्रकरणांतले मुखेल दुबावीत लुथरा भावांक म्हापशाच्या न्यायालयान सुनयली 12 दिसांची न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त. दोगांकूय धाडले कोलवाळ बंदखणीत. परवरे सांत चलयेचेर लैंगीक अत्याचार जाले उपरांत शिक्षण खात्याक आयली जाग. पालरत स्कूल बशींच्या ड्रायव्हरांचे सक्तीन करचे पुलीस व्हेरिफिकेशन. शिक्षण संचालनालयाचो शाळांक निर्देश. काणकोण म्हालांतल्या प्रशासकीय इमारतीची जाल्या अवतिकाय. मंत्री तवडकर आनी उपजिल्लोधिकाऱ्यान ह्या इमारतीचेर दिवचे लक्ष थळाव्यांची मागणी. गोंयचो फामाद शिवोलेचो जागोर मनायलो व्हडा उमेदीन. हजारांनी लोकांची जागोराक उपस्थिती. आनी आतां खबरो विस्तारांत. चोल्ला घाट व्हडलेतम वाठारांत मालाची येरादारी करपी टेम्पोक उजो लागपाची घडणूक घडली. मंगळारा फांतोडेच्या 3 वरांचेर हो उजो लागपाचो घडणूक घडिल्ली आसा. उजो लागिल्ल्यान सुमार 5 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. वाळपयच्या उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर धांव मारीत हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. तशेंच सुमार 2 लाखांची मालमत्ता वांटोवपाक उजो पालोवपी दळाक येस आयले. रातच्या 3:52 भायर कॉल जाल्लो कॉल येयलो पणजेच्यान आमी रोखडीच गाडी आमची टर्न आउट केली आनी सादारणशें आमकां सादारण हांगाचे अशें तेरीच्यान वचपाक पावून तास सुमार जालो. चोल्ला घाटार चोल्ला घाटार कॉल जालो. बलेनो गाडीचो रजिस्टर नंबर आसा K346516 आमी ते पॉयंटार पावले तेन्ना ते गाडयेन कोण नासलेले. तांकां कोण तरी शिफ्ट केले ते साखळे हेल्थान नासले पावल्या म्हणून. ते बी इंजोर्ड हा. म्हणजे एकटो ड्रायव्हर आसलो पळय तो म्हणजे तो ओनर खंय तो इंजर्ड जाल्लो. म्हणजे ताका तकलेक मातसो मार बसलेलो. आनी आमी गेल्या नंतर गाडी पेट्रोल चालू आसलेली म्हणजे चडशी दोळयली पावता म्हणून. म्हणजे धुंवर बी येतालो मागीर उदक मारलें आनी गाडयेचे उदक कंप्लीट एक्सिडेंट पावलो. गाडी लोडेड असलेली सगळी. हय म्हणजे भितर आडसर आसलेली. आडसरा आडसर म्हणजे म्हाका दिसता तेच्या अंदर तो न्हिदलो आसता तिथे दिसतना आनी तिथे गाडीची फुडें मारल्या नंतर टर्न जाली आनी फूल डोळे ती गाडीची डायरेक्ट टर्न जाली. आता गाडी चडशी जळयली. हय चडशी जळ्ळ्या. लॉस कितलो बस सादारणशे 5 लाख तरी जातले. तुम्ही कितले सेव्ह केले? आमी 2 लाख तरी जातले. म्हणजे फुडले जे मशीन इंजीन आहा सगळे ते सगळे कंप्लीट जळयले आसा. आणि कोण नसलो भितर? आनी कोण ना. ही गाडी खंयच्यान येताले? ते वरच्यान येतले म्हणजे कर्नाटक टू गोवा. कर्नाटकान. हडफड्या बर्ज बाय रोमियो लेन प्रकरणांतले मुखेल दुबावीत सौरभ आनी गौरव लुथराक म्हापशेच्या न्यायालयान 12 दिसांच्या न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायली. म्हापशा न्यायालयान तांकां 9 जानेवारी मेरेन न्यायालयीन बंदखणीन सुनायल्या. मजगतीं हडफड्या प्रकरणाच्या चवकशे खातीर प्रदीप घाडी आमोणकर हणजण पुलीचे सोमारा हजर जाले. ह्यान पयलीं आपणे अधिकाऱ्यांक ह्या विशीं सावध केल्ले अशें प्रदीप घाडी आमोणकर हांचें म्हणणें. आज जो कि इसमें गोवा फायर इंसिडेंट केस के अंदर में दोनों जो ब्रदर थे लूथरा ब्रदर्स उनकी आज पुलिस रिमांड ख़त्म हो रही थी, जिसको कंक्लूड करते हुए आज उनको गोवा की मपोसा कोर्ट में पेश किया गया और यहाँ से उनको आज जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है. और जो कि इस केस के रिलेटेड ही ऑलरेडी आप लोगों की नॉलेज में है मपोसा पुलिस स्टेशन में भी फॉर्जरी की FIR रजिस्टर हो गई है, जिसमें ऑलरेडी अजय गुप्ता जो इसके 3 ऑनर में से एक ऑनर हैं क्लब के, वो कस्टडी में है मपोसा पुलिस स्टेशन की, जिसमें फॉर्जरी और चिटिंग का केस चल रहा है. जहां पर ये पता चला था कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि जो ये क्लब चला रहे थे इनके पास कोई भी वैलिड ट्रेड लाइसेंस या फिर किसी प्रकार के कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं थे.
और जो एक्साइज का लाइसेंस लेने के लिए इन्होंने हेल्थ एनओसी लगाई थी वो भी फोर्स थी। तो उसके रिलेटेड एक एफआईआर फ्रेश रजिस्टर हुई थी मपोसा पुलिस स्टेशन में, और उसी के इन्वेस्टिगेशन में अजय गुप्ता को अरेस्ट कर लिया है, जो कि ऑलरेडी जब ये यहाँ पर दोनों लूथरा ब्रदर्स फायर इंसिडेंट वाले केस के अंदर अभी कस्टडी में चल रहे थे, इस दौरान इन्होंने एंटिसिपेटरी बेल मूव करी है फॉर द कनेक्शन विद द मपोसा पुलिस स्टेशन चीटिंग एफआईआर, और जिसमें अभी ये पता चला है कि इंटरिम प्रोटेक्शन उनको ग्रांट कर दी थी, लेकिन जो कि कल उसकी आर्ग्यूमेंट्स हैं बेल के ऊपर, जो एंटिसिपेटरी बेल उन्होंने फाइल करी है उसको अपोज करने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और इवन इसमें सभी विक्टिम्स भी कल इसको अपोज करने के लिए गोवा पहुँच रहे हैं। The police were having police custody till today. They have sought for judicial custody, which apparently means that they have completed their investigation insofar as police custody is concerned. And now JC has been granted by the Learned Judicial Magistrate First Class till 9 January 2026. Sir, what about the bail? So far, they have not filed any application for bail. They were being given medicines in police custody, so the court has allowed us to give the prescription to the police, which in turn will be given to the jail authorities. The Honorable Court has also directed that medical should be done, and thereafter they should be taken in JC. सर आयज तुमकां अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर इन्क्वायरी खातीर हाडिल्ले, हय. नेमकें कितें कारण आशिल्लें हेचें? न्ही कारण म्हणजे हांवें कंप्लेन केल्ली आनी हांवें सरकाराक पयलींच सांगिल्लें, सगळ्यांक सांगिल्लें हांवें When that complaint you have filed? समवेर डिसेंबर 2023 हांवें कंप्लेन केली जी परत अशी ट्रेजेडी जावंक जायना. सो तुमी जशें म्हटलें की तुमची जी आनी वयली जी प्रॉपर्टी आसा तेतूनय खंय तरी तेंच्यांनी एनक्रोच केला आनी इल्लिगली बांदकाम केल्लें आसा, ताचेर तुमी कंप्लेन घातल्या? वयली आमची सेटलमेंट प्रॉपर्टी आहा थंय ताका हांवें 24 फ्लॅट दिल्ले. ओके. कळ्ळें? ताणें कितें केलां तें ओपन स्पेस आसा पळय, ती ओपन स्पेसीचेर सगळ्या लोकांचो हक्क आसा. थंय हाणें दादागिरी करून थंय 2 बिल्डिंग्यो बांदल्या, एक स्विमींग पुलाच्या ऑपोजीट बांदल्या, एक रिसेप्शनच्या फाटल्यान ओपन स्पेसीन बांदल्या. ती सध्या सबज्युडीस आहा. ताचेर अजून कोणाच एक्शन घेवंक ना. इल्लिगल, टोटल इल्लिगल बांदलं ताणें. ताचेरूय कंप्लेन आहा तुमची? ताचेर कंप्लेन केल्या हांवें. सो अंजुना पुलीस स्टेशनारूच केला आयज कंप्लेन? कितें आसा, आज थंय 25 लोक गेले काकूत तांची. कळ्ळें? अशी ट्रेजेडी परत थंय घडोवंक जायना. खरें म्हणजे वयले स्ट्रक्चरान मेजर इल्लिगलिटी जावं म्हणून तो तें हॉटेल चलता पळय, तें हॉटेल चलोवपाचें ताबडतोब तेंच्यांनी बंद करूंक जाय. प्रायमरी फेसी दिश्टी पडटा तेजें इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन थंय, म्हणून ताका तें चलोवंक दिवंक जायना, तें बंद करूंक जाय ताबडतोब. दिवचलच्या राखेरे वाठारात बस आंब्याच्या झाडाक आपटून ड्रायव्हरा सयत 7 कामगार जखमी जाले. अपघातात जखमी जाल्ल्या ड्रायव्हर आनी कामगारांचेर दिवचलच्या हॉस्पिटलात सध्या उपचार चालू आसात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हो अपघात सोमारा सांजे 4:15 वरांचेर लाखेरे वाठारात घडलो. GA 05T7527 या नंबराची बस नेस्ले कंपनीच्या कामगारांक घेऊन माविंग्या कंपनी कडेन वताली. लाखेरेची देवती काडले उपरांत बस उजवे वटन वचून आंब्याच्या झाडाक आपटली. ह्या अपघातान ड्रायव्हरा सयत 7 कामगार जखमी जाले. ड्रायव्हर आनी कामगारांक उपचारा खातीर सध्या दिवचलच्या भलायकी केंद्रात दाखल केल्यात. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. आयज ही जवळ 4 कितल्यान टायम कितलो 4-4:30 सुमार ही बस एका नेस्ले कंपनीन डेली वयता, तर ते सगळ्या भुरग्यांक घेवन वयता कामगारांक. ती ड्रायव्हराचो कितें तरी तोल गेला काय न्हिदलाय म्हणून कळोंक ना, म्हणटा तो डायरेक्ट हेवटेन ह्या शॉपान घुसला. सो त्या आंब्याक लागून तो उरला आनी भितून थोडे 10-15 भुरगे 8 काय कितले भुरगे आहले, कित्याक आतां आमदारान सांगलां की 8 भुरगे आहा म्हणून. तितूंतले तांकां भुरग्यांक थोडे मातशें लागला, ड्रायव्हराकूय लागला. सगळ्यांक वयल्या हॉस्पिटलान गेल्या. शेवटाचें वरच आसा. इयर एंडींग म्हटल्यार काय ह्यो असल्यो गोश्टी आसता तेन्ना म्हाजो म्हणजे जनतेक एक हें आसा की तेंच्यांनी शेवटाचे वरास आयज 2 दीस उरल्या, मातश्यो गाडयो बिडयो चलयतना सावकाश चलोवच्यो आनी येणारे नव्या वर्सांतलो पयलो जो वीक आसा ते मातसो सावकाश चलोवच्यो, सगळ्यांचो जीव सांबाळचो आनी स्वताचोय जीव सांबाळचो. नेस्ले कंपनीची कामगारांची बस दिवचलच्यान कंपनीन वयताली ना लाखेऱ्या हांगासर पावतकच ती बस एका आंब्याच्या झाडाचेर आपाळलेले अवस्थेन आसली. थंय आतांच जाल्ली आनी त्याच टायमार हांव मावळिंगेच्यान बिचोले येतालो. थंय 7 ते 8 जाण कामगार आसले भितर.
सगळ्यांक मातशे किरकोळ जखमो जाल्ले आसा. तशेंच ड्रायव्हर मातसो स्टेरींग हें जावन प्रेस जावन मातसो शिरकाल्लो. ताका भायर काडपाक स्थानिकांनी आनी आमी मातशी मदत केली आनी ताका भायर काडला सुखरूप. आनी बरो आसा तो, ताका तशें व्हडलें लागूंक ना. हो सेल्फ एक्सिडंट कसो जाल्लो आसा. म्हणजे कंट्रोल केलो ड्रायव्हराचो. पण आता ते इंजर्ड झाले ते खंय सर? तांकां बिचोले आरोग्य केंद्रांत व्हेला. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. परवरे सांज चलयेचेर लैंगीक अत्याचार जाल्ले उपरांत आतां शिक्षण खात्याक जाग आयली. राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण बालरथ तशेंच शाळेच्या भुरग्यांक व्हरपी हेर खाजगी वाहनांच्या ड्रायव्हरांची सक्तीन पुलीस तपासणी करपाचे निर्देश शिक्षण संचालनालयान सगळ्या शाळांक दिलेले आसा. परवरी एका शाळेतल्या 6 वर्साच्या चलयेच्या स्कूल बसीत विनयभंग जाल्ल्याची घडणूक मुखार आयिल्ली. या प्रकरणात परवरी पुलिसांनी दुबावित आरोपी अल्ला बक्श सय्यदाबादे उर्फ बक्षी ह्या 46 वर्साच्या दादल्याक अटक केल्ली. ते उपरांत घर खाली करपा खातीर सुकूर पंचायतीन दुबाविताक नोटीस काडिल्ली. हे सगळे जाले उपरांत आता निमणे शिक्षण खात्याक जाग आयल्या. राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाण बालरथ, स्कूल बशी आणि व्हॅन ड्रायव्हरांचे सक्तीन पुलीस व्हेरिफिकेशन करचे असे निर्देश शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी सरकारी, अनुदानित आणि बिगर अनुदानित शाळेंच्या सगळ्या मुखेल्यांक दिल्यात. फाटल्या आठवड्यान परवरी हांगासर एका सांज चलयेचेर लैंगीक अत्याचार जाल्या उपरांत आतां खंय तरी शिक्षण खात्याक आतां जाग येयलेल्याची आमकां दिश्टी पडटा. राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाच्या मार्गदर्शना खाला सध्या जे आसा ते आतां निर्देश काडलेले आसा. जे बालरथ आसतली किंवा म्हणजे भुरग्यांक जी पावोवपाक स्कूल बस आसतली किंवा तेच बरोबर व्हॅन जे व्हॅन चलोवपी जे ड्रायव्हर आसतले तांचे खातीर खंय तरी आतां पुलिसांक जे आसा ते व्हेरिफिकेशन पुलिसांनी व्हेरिफिकेशन बेगिनात बेगीन करचे ड्रायव्हर्सांचे असो जो निर्देश जो आसा तो सध्या आतां शिक्षण खात्यान जो आसा तो काडलेलो आसा. जाल्यार बेगिनाच बेगीन पुलीस व्हेरिफिकेशन ह्या ड्रायव्हर्सांचे जावपाक जाय असो जो आदेश जो आसा तो सध्या शिक्षण खात्यान काडलेलो आसा. जाल्यार हाचेर सगळ्यांनी लक्ष दिवपाक जाय. कारण म्हटल्यार फाटल्याच विकान जर आमी पळयलें जाल्यार खंय तरी एका सांज चलयेचेर लैंगीक अत्याचार जालेलेचे आमकां कळटा. जाल्यार पुलिसांनी बेगिनाच बेगीन ह्या म्हणजे बालरथ आसतले किंवा बस प्रायवेट बसीन जे भुरग्यांक पावयतात तांचे ड्रायव्हर आसतले किंवा व्हॅन चलोवपी जे ड्रायव्हर आसा तांचे जे आसा ते व्हेरिफिकेशन जाल्लेले आसा काय ना हाचेर पुलिसांनी लक्ष दिवपाक जाय. आनी जावंक ना जाल्यार ते बेगिनाच बेगीन करपाचे जे आसा ते निर्देश सध्या काडलेले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वेकर. गोवा फोर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय हाणें सोमारा कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार हांची भेट घेतली. शिवकुमार आनी आपले बरे नाते आशिल्ल्यान सहाजूकूच तांची भेट घेतिल्ली आसा अशें विजय सरदेसाय हाणें सांगलें. तशेंच म्हादयच्या प्रश्नाचेर सरकार अजिबात गंभीर ना. 2019 वर्सा सावन म्हादय विशीं एक्कूय सुनावणी जाली ना. जर ह्या विशीं प्रभावी सुनावणी जाल्या जाल्यार ती मुख्यमंत्र्यान दाखोवची स्पश्ट करचें अशें आव्हान विजय सरदेसायान केलां. हांगा कारवार आयिल्ले आनी ओवरनायट तांची स्टे हांगा ताज एक्झॉटिकान जाल्ली आनी म्हजी वळख ताजेर बरी आहा. पूण म्हणून ताका हांव एक कर्टेसी विजीट हांवें मेळिल्लो. आतां कर्टेसी विजीट जेन्ना 2 राजकारण्यांचें जाता तेन्ना आमी हवामान डिस्कस करनात, आमी राजकारणच डिस्कस करतले. राजकारणांत खूब वस्तू आहा. एक म्हणल्यार गोंयांत मेन इशू म्हणटा तो म्हादयचो. आतां म्हादयच्या इशूचेर आमी कंटेम्प्ट पिटिशनां खूब घाल्या आनी आमकां एसेंब्लीन आनीक आमचे कमिटीन ज्या कमिटीन हांवूय मेंबर आसा थंय आमकां सांगतात की इफेक्टीव हियरींग 2019 एकूयदां जावंक ना. सो म्हाकाय एक खबर जाणा जावंक जाय आशिल्ली की खरें कितें पोजिशन आसा, एक कित्याक इफेक्टीव हियरींग जायना. 2019 आज मेरेन म्हणल्यार 6 वर्सां जालीं, 6 वर्सां सोंपलीं पूण अजून मेरेन इफेक्टीव हियरींग जायना. आमी एक क्लॅरिफिकेशन पेटिशन म्हणून घालां, कर्नाटकानूय घालां, महाराष्ट्रानूय घालां, पूण तें क्लॅरिफिकेशन पेटिशनूय हियरिंगाक येना आनी SLP घालें ती येना. सो एक्चुअल कितें खबर आनी कर्नाटका इज डुईंग वॉट इट इज डुईंग. सो दे आर नॉट प्रेसिंग फॉर द हियरींग. पूण गोंयचो सरकार आनी गोंयचे आदवोगाद आनी गोंयची टीम हें कित्याक करना ही म्हाका उत्सुकता आशिल्ली जाणा जावपाक. आज कळटा ते भशेन अशें की गोंयचे सरकार आनी गोंयची टीम इफेक्टीव हियरींग प्रेसूच करना म्हणून तें जायना. हें आज एक म्हाका
कळा आनी सरकारान ना जाल्यार सांगचें खरें इफेक्टीव हियरींग केन्नाच्यान जालां काय 2019 जेन्ना आज मेरेन आय चॅलेंज द गव्हर्मेंट टू कम आउट क्लियर ऑन दीस. काणकोण म्हालांतल्या प्रशासकीय इमारतीची सामकी बाबत स्थिती जाल्ली आसा. तशेंच ह्या इमारतीचो स्लॅब कोसळिल्ल्यान लोकांच्या सुरक्षेचो गंभीर प्रश्न हांगासर उप्राशिल्लो आसा. संबंधितांनी ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें. देखून मंत्री रमेश तवडकर आनी उपजिल्लोधिकारी प्रताप नायक गांवकर हांणी ह्यो इमारती बेगोबेग दुरुस्त करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. काणकोण म्हालांतल्या प्रशासकीय इमारतीची अवतिकाय जाल्ली आसा. ह्या इमारतीत PWD कार्यालय, अबकारी कार्यालय, शेतकी कार्यालय आनी हेर कार्यालय आसा. मात ह्या इमारतीचो स्लॅब कोसळ्ळा तशेंच वणटीक सगळ्यो वेऱ्यो गेल्ल्यान लोकांच्या सुरक्षेचो गंभीर प्रश्न उप्रासिल्लो आसा. इमारती लागसार कोयराचे ढीग वाडत आसा. घाणयाऱ्या उदका लागून डेंगू सयत हेर दुयेंसां पातळपाची भिरांत थळाव्यांनी ह्या वेळार उक्तायली. देखून संबंधितांनी ह्या प्रकाराचेर लक्ष दिवन ही इमारत बेगोबेग दुरुस्त करून दिवची अशी मागणी थळावे करीत आसा. काणकोणच्या या प्रशासकीय इमारती मुखार गोंय राज्याचो जेन्ना मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे आसलो त्या वेळार गोंयचे माजी मंत्री दिवंगत वासुपाई गांवकर हांणी ही प्रशासकीय इमारत त्या वेळार बांदली. काणकोणचे दायज सांगपी एकमेव सरकारी इमारत. आयज ताची परिस्थिती कोणाक जाय काय कोणाक नाका अशी जाला. एका जाग्यार ह्या प्रशासकीय इमारती भितर इरिगेशन डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, सर्वे डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मामलेदार ऑफिस, PWDची 4 विभागीय कार्यालयां, त्या शिवाय चायल्ड डेव्हलपमेंट, सर्वे डिपार्टमेंट ह्या सारकी सगळी डिपार्टमेंटाची ऑफिसां ह्या कार्यालयांत आसा. पूण परिस्थिती अत्यंत भयानक आसा. एका वाटेन ह्या बिल्डिंगेचो स्लॅब कोसळत आसा, दुसऱ्या सायडीक भितर सकल सबंद किडी पडल्यात. ज्या जाग्यार डंपिंग जावन किडी आसात. एका सायडीक PWD डिपार्टमेंटाची कितल्योशीच एक गाडयो ज्यो स्क्रॅप जावन त्या हेचेर स्क्रॅपाचेर व्हडली व्हडली झाडां जाल्ली आसात. ज्या जाग्यार PWD ऑफिस आसा, बिल्डींग डिपार्टमेंट आसा, ज्या बिल्डींग डिपार्टमेंटान ही कंप्लीट इमारत खरें म्हणजे सांबाळून दवरप. पूण म्हाका दिसना हांगा ह्या सबंद कार्यालयाक जवळ जवळ 200 परस जास्त प्रशासकीय अधिकारी आनी सर्वसामान्य नागरीक आनी हेर कामगार येतात. एका सायडीक डबकी जाल्ली आसा. हाकेच्या अंतराचेर 100 मिटराचेर हेल्थ ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिस आसा. आयज आमी म्हणटात बिल्डिंगेची स्टेबिलिटी आसपाक जाय. प्रत्येकाक सांगता बिल्डिंगेची स्टेबिलिटी आसप अत्यंत गरजेची. पूण ह्या बिल्डिंगेची स्टेबिलिटी कितें? ही बिल्डींग कितले तेंप जगतली? मुखारलो भाग व्यवस्थीत कलर बिलर करून व्यवस्थीत आसा, पूण फाटल्या भागान सबंद पडत आसा, स्लॅब पडत आसा.
सकल नळाचो जो भाग आसा डंपिंग जावन त्या जाग्यार अक्षरशः किडी पडला. सबंद व्हिडिओ भितर तुमकां हें दिश्टी पडटा. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरो हुमाना. गोंयांत वेगवेगळ्यो लोककला पळोवपाक मेळटात, पूण शिवोलेच्या जागरा कडेन फक्त जागर म्हणून पळयनासतना धार्मीक एकचाराचें प्रतीक म्हणूनय अभिमानान लोक पळयतात. ह्या जागरांत धार्मीक एकचार आजून तिगून आसा. हजारांनी लोकांनी जागराक हाजेरी लावन जागरेश्वर देवाचो आशिर्वाद घेतलो. पळयात जागराची कांय खिणचित्रां. सगळ्यात पयलीं सगळ्या जागरेश्वर देवाचे भक्तजन आहा, भावीक आहा, तांकां हांव आयज ह्या जागर उत्सवाच्यो हार्दिक शुभेच्छा दिता. जागर उत्सवाक ह्या हजारांनी असो लोक येतात. दिसभर मेळून लाखाच्या वयर जवळ जवळ लोक हांगा येवन जागरेश्वराचें दर्शन घेतात, पण नवस करतात, सांगणे करतात, नवस फेडतात. प्रत्येक जाण आपापले कडेन जी मागणी आहा ती मागणी करता आनी लोकांचो अत्यंत सुखद आणि आनंददायक असो अनुभव आहा की हे हांगर नवसाक पावणारो देव म्हणून जागरेश्वराची ख्याती आहा. त्याच प्रमाणे आज आमी देवा जागरेश्वराचो उत्सव करतना तुमकां हांगर दिसून येतले आमी दोनूय धर्म, हिंदू आनी क्रिस्तांव, हांगर आमी दोनूय धर्माचे लोक पुण्याक गोविंदान म्हणटात तशे हो जागराचो उत्सव किती तरी शेकड्या वर्सांनी असो करता आमी हो फेस्टिवल. जागरेश्वर देवळान येयल्ले आहा टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ हा जागरेश्वर देव. जागरेश्वर जागोर म्हणटा तो एक आमचो उत्सव आमच्या शिवोली. द मेन इम्पॉर्टन्स कितें खाशेलेपण म्हणल्यार हांगा क्रिस्तांव तोहे हिंदू धर्माचे लोक वांगडा येवन हो उत्सव मनयतात. दीस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट ऑफ दीस फेस्टिवल. सोमारा फोंडा नगरपालिकेची म्हयन्याळी बसका जाली. ह्या बसकेक नोकर भरती, कोयर प्रकल्पा कडेन जावपी रस्तो हॉटमिक्स करप आनी हेर बऱ्याच विशयांचेर चर्चा जाली, अशी माहिती फोंडा नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष विरेंद्र ढवळीकरान दिली. स्पेशल मिटींग जाली तेन्ना आमचो केरिया जो प्लांट आसा केरिया थंय आमकां रस्त्याची सामकी गरज आशिल्ली. तेन्ना आमी डिविजन 18 ऑलरेडी तें काम आमी हें केल्लो. तो प्रोसेस जाता म्हणल्यार मातसो टायम जातलो, ताका लागून आमी आमच्या म्युन्सिपालिटी ग्रांटाच्यान तो रस्तो करपाचो थरयला आनी तेजो एस्टिमेट 1.4 CR सुमार आसा. आनी दुसरें म्हणजे आमचें सोपो आतां जानेवारीक तेजो 3 तारखेक जाता तेजो कंप्लीट येता. तेन्ना आमी आतां ताका मार्चाक परत टेंडर करतले म्हणून आसा ताका आमी एक्सटेंशन दिवपाचें थरयना 3 म्हयने. परत पालिका बाजार जे आमचे फावंडेशन स्टोन आमचो UD मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे सर फाटीं 2 म्हयन्या पयलीं फावंडेशन स्टोन बीन घालून गेल्ले. तेज्या वेळार आतां ते आजून ताका आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक वर्क ऑर्डर इशू जावना. तेणी सांगलां की आपले इशू जाले नंतर आपण रोखडें काम सुरवात करतलो पालिका बाजाराची. ते पालिका बाजारांत जे आतां जे वेंडर्स बसता तांकां रिलोकेट करपाक जाय, दुसरे कडेन हें करपाक, ताका लागून आमकां जागो आयडेंटिफाय करपाक जाय. तेन्ना आमी एक जागो पळयल्लो आसा थंय एप्रोच रोड जो आसा त्या सायडीच्यान एक व्हडलो जागो आसा तो आमी पळोवन घेतलेलो आसा. आतां परत एकदां आमी तेजे तो कोण ओनर आसा ताका आपोवन ताका तेजें जें कितें भाडें कितें आसतलें तें तेजे कडेन उलोवन परत फुडले मिटिंगेक आमी तें घालून मुखार आमी तांकांय बीन स्ट्रीट वेंडराक बाकीचे पालिका जे वेंडर्स आसा भितर जे मॅक्झिमम आमचे वेजिटेबल वेंडर्स आसा मसाला बी ते तांकां आमी थंय शिफ्ट करपाचे मागीर मुखार आमी हें करतले प्रोसेस जो कितें आसा. सादारण कितले आसतले ते? सादारण म्हाका दिसता कमीत कमी 100 वेंडर्स आसपाक जाय हय. आनी आमी 2 व्हेकल घेवपाचें थरयल्या. एक म्हणटा ते आमचे गार्बेज कॉम्पॅक्टर जो आमचे कडेन नाशिल्ली व्हडलो व्हेकल तो आमी एक टाटा किंवा दुसरे कंपनीचो
घेवपाक थरयलें आनी 2 आमची गार्बेज कलेक्शनां ल्हान व्हेकल जी टाटा एस सारकी आसता पळय तशे व्हेकल त्यो घेवपाक थरयलो. आनी आमचे हेजे म्हाजे घराचे इम्प्लिमेंट ताका लागून आमी हें केलें तेन्ना आमी फूल जो कितें क्रायटेरिया तेंचो कितें आसा गायडलायन्स कितें आसा ते आमकां नेक्स्ट मिटिंगेक ते आमकां चीफ ऑफिसर जावं आनी कोण हे करतलो कितें गायडलायन्स. उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षाची निवड जाल्या. उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्षपदाचेर रेश्मा बांदोडकराची बिनविरोध निवड जाली. तशेंच उपाध्यक्ष पदा खातीर नामदेव च्यारी हांची बिनविरोध निवड जाल्या. सोमारा उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्ले. काल आमी फॉर्म भरलेले. आयज जेपी जिल्हा पंचायतीचे सगळ्या मेंबरांनी म्हाका आयज अनोपोज इलेक्ट करून दिले म्हणून हांव तेंचे चडांत चड देव बरें करूंक म्हणटा की आयज म्हाका अध्यक्षपद मेळिल्लें आसा. तशेंच आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री दामो भाई, तशेंच माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी तानावडे भाई, तशेंच आमचे लाडके आमदार श्री केदार भाई याचे चडांत चड देव बरें करूंक म्हणटा की तेंच्यांनी म्हाका विश्वास दवरून ही म्हाका टिकेट दिल्ली म्हणून आयज हांव अध्यक्षपद म्हाका मेळिल्लें आसा. तशेंच म्हाका रेज मागूस कॉन्स्टिट्युएन्सीन 4 पंचायती येता. सांगोड्डा, पिलेन, रेज मागूस आनी नेरूल यांच्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट केल्लो आहा. आमकां आमचे जे सगळे मेंबर आसा तेंच्यांनी अनोखूच आमकां संदी दिली त्या बद्दल हांव सगळ्यांचे आमच्या मेंबरांचे खूब खूब उपकारी आसा आनी तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. आनी आयज ही जी भारतीय जनता पार्टी आमचे जो विश्वास दवरलो आनी आयज आमकां ही संदी दिली त्या संदीन आमचे भाजपाचे जे कोर टीम आसा त्या टीम तेतून आमचे दामू भाईजी, तशेंच आमचे CM प्रमोद सावंतजी, मंत्री आमचो विश्वजीत राणे, आमचे भाभी दिव्या राणे आनी आमचे जे सगळे हे जे भारतीय जनता पार्टीचे ऑफिस बेरर आनी सगळे कार्यकर्ते ह्या सगळ्यांनी जो आमचेर विश्वास दाखयलो त्या बद्दल हांव सगळ्यांक आमच्या कुटुंबियाच्या वतीन आणि आमच्या गावच्या वतीन आमचेर जो विश्वास दवरला आणि आमकां ही संदी दिली त्या बद्दल हांव सगळ्यांचे खूब खूब आभारी आसा. हे आशिल्ले लंच टायम बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. Festival Rapunkaranzo, उत्सव मनोया गोहेकारांचो. हैया है उत्सव फुलया Rapunkaranzo. हैया है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो.
आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.